हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो तुम्ही सगळी कशी आसा? आम्ही हांगा बरी आसा. सो आयज हा संडे आणि सकाळची जाल्ली आसा 9 o'clock. सो आता आम्ही वचपा रेडी जाल्ली. तुम्ही पळोवपाक शकता वचपा रेडी जाल्ली आसा. आम्ही वयता दूधसागर एक हाज्या कडेन आज देवाचो दीस आसा. खूब जाणां वयता थंय. एवरी इयर आसता ते, बट आमकां केन्ना पॉसिबल जावना वचपाक. ओके, सो आयज म्हणले संडे आसा आनी म्हणले आसा न्हू आमी सगळीं घरान. प्रियांश हा, सार्थक हा. सो आता आमी रेडी जाल्ली वचपाक. थंय कशें आसा, हांव केन्ना वचना, फर्स्ट टायम वयता. पूण खूब जाणां गेल्ले आहा. प्रसादाचे फ्रेंड, आमचे सायडीक नेबर्स खूब जाणां गेल्लेले आसा. खूब लोक येता. आज थंय न्हू अशें फ्री एंट्री म्हणजे कितें, जितले तूं बेगीन वयता पळय तितले तुका थंय जिप्स आसता, ट्रॅक्स जिप्स आसता. थंय तुका फ्री आहा. 1-2 ट्रीप तेमी फ्री मारता आयचे दिसा. बट सदां तुम्ही केन्ना गेले न्हू तेन्ना एवरी चार्जीस आहा. पर सीट 800. ओके, सो आता फर्स्ट 2 ट्रीप तेमी आयज कितें फ्री आसतले आनी मागीर तांचे एज युजल चार्जीस आसतले. सो आमी आयज न्हू गाडी घेवन वयतली आमची. ओके, पयलीं न्हू तो रस्तो बरो नासलो, ऑफ रोड आसतलो, मातशें रिस्की आसलें व्हरपाक बी, पर्सनल गाडी व्हरपाक. बट आतां तो रोड बरो जाल्लो आसा, सो आमची गाडी घेवन वयतले. ओके, आनी प्रियांश आनी सार्थकाचो लूक पळोवपाक शकता तुम्ही. अशें दिसता की ते बिचार वयता. एक्चुअली कितें वत बी आसतलो न्हू, म्हणटा पयलींच घालून रेडी आहा. वतान तेंच्यान जायना, सो ते घालून रेडी आहा. सो आतां आमी भायर सरता. ओके, आनी तुमकां मागीर मेळटा. सो फ्रेंड्स, आमी आतां भायर सरलेली आसा. ओके, जस्ट पावून आहा. हांगच्यान फोंड्यासून दूधसागर न्हू 43 किलोमीटर आहा. ओके, आमी आतां जस्ट पावला तिस्कार वयच्या रोडार पावला. ओके, मोल्या वचपाच्या रोडार. सो आता 43 किलोमीटर आहा ते फोंड्यासून दूधसागर. पळोवया कशें कितें आहा, गर्दी आसा कितें आहा. मागीर आतां भायर सरला आमी सार्थक फुडल्यान बसलेलो आहा आनी प्रियांश हांगा म्हाज्या वांगडा. सो मागीर पावतकूच हांव तुमकां शूट करून दाखयता कशें कितें गर्दी कितें आहा ती. ओके, सो फ्रेंड्स, आता आम्ही पावले आहात, एक अर्द्यार पावले आहात आणि फुडें आमचे ट्रॅफिक जाम आहा, ताका लागून मातशें रावला. पळोवपाक शकता तुम्ही गाडीक लायनी फाटल्यान अशें पळय पळय. सो आयज एक स्पेशल एक एडवेंचर आमचे. सार्थक, प्रियांश सगळे एक्सायटेड आहात. ते मेन म्हणल्यार तांकां ऑफ रोडिंग आवडटा. सो आमी हांगा पावलेली आसा आनी भितर घुसतात. हांगा फुलकांनी सगळी आसा. हांगा फेरी बी भरपूर पडला, चणेकार बी भरपूर आहा. लायन तुम्ही पळोवपाक शकता. ही लायन आता हेज्याक इंतला आनी म्हाका दिसता एक 10-15 लोक आनी फाटल्यान आसा, हेज्या फाटल्यान. ओके, सो इतकी लायन जावन आसा. ओके, सो भरपूर लायन फाटल्यान. आमकां जस्ट कोणें सांगलें की मागीर कितें आमी रावलेली लायनीक रावन आमकां 2.5 वरां आमकां दर्शनाक गेले. ओके, सो हे टेंट घातला पळय हांगा ते फुडें दिसता ते देवूळ आसा. ओके, 2.5 वरां आमी दर्शनाक रावले. दर्शन जावन मागीर फुडें आमचे महाप्रसाद आसलेलो, जेवणाचे आसलेले, ताका आमकां 2 वरां काडपाचे पडले. ओके, सो हे आतां आमची जस्ट एंट्री जाल्ली आहा देवळान. ओके, पळोवपाक शकता तुमी दूधसागर प्रसन्न. सो जाल्यार कितली गर्दी जाणा तूं, सारकें देवाक सारकें न्हू पळोवपाक सुद्दां मेळना, इतले दुखळटाले लोक. इतके आमी आतां लायनीन रावन इतके वरां रावन येयला फुडें, बट दर्शन घेवपाक इतली गर्दी, तशें सारकें धुकळून उडयताले. सो जालें आसुनी, जालें आमचें दर्शन. मागीर आमी हांगा दर्शन घेवन मागीर आमी भायर सरली. देवाची प्रसाद घेतलो, भायर मातशी फेरी भोंवली. ओके, खाजें लाडू कितें आसलें ते कितें आसा ते घेतले बारीक बारीक. आनी मागीर आमी जेवणाच्या हेतूक गेली. जेवणाच्या हेतूक इतली गर्दी, 2.5 वरां, पूण जेवण आसलेलें, शीत आसलेलें, खतखतें आसलेलें, दाल आसलेली, सुकी भाजी, कॅबेज. मागीर आमी जेवली आनी रोखडी 3:30 म्हणजे आमची जाले सगळी जेवण बी. आनी आतां आमी भायर सरलेली आसा. भायर सरता तुमकां सांगू 3:30 आमी भायर सरलेली. ओके, कमीच कमी आमी 3 वरां थंय स्पेंड केला. म्हणजे कितें इतके ब्लॉक जाल्ले, फुडें बसी बिसी आसलेले न्हू, ते बसी सगळे ब्लॉक करून दवरलेले. बसींनी मदींच थांबोवन कशे पार्क केल्ले खंयच्या खंय. लोकांक सगळ्याक तेंच्यांनी त्रास अशें केले. कित्याक म्हाका सांग 3-3.5 वरां ब्लॉकान राव म्हणजे
मात सादारण अशें हें न्हू पासियेंस आसा ताका भरपूर आनी अर्दे वरान एक गाडी फुडें वयताली अर्दे वरान गाडी स्टार्ट मारपाची बंद करपाची अशें चालूच आसलेलें आनी हें आमकां 2.5 वरां अशें सोंसपाचें पडलें 2.5 वरां न्हू म्हाका 3 वरां 3:30 4:30 5:30 7:30 आमी हो तुमकां रेड रोड दिसता पळय तांबडो रस्तो जो ऑफ रोड आहा पळय थंय आमी आतां 3:30 वरां 7:30 आमी आमच्या हायवेर पावले कुळ्या भायर पडले आमी ओके 7:30 जस्ट इमॅजिन 3:30 टू 7:30 ओके कशें आमी रावला आसतले थंय ओके आनी मागीर इतकी गरमी तुमकां सांगू वत कटकटी आनी त्या पेक्षा गाडयेन गरमी गाडी काय आमची रनिंग नासली न्ही ती मातशी फुडें वयताली परत बंद मातशी फुडें परत अर्दो तास रावपाचें अशें चालूच आसलें आमचेलें आनी हो रोड कितें जाला न्हू नॅरो आसा तुमी पळोवपाचें फुल्ल रोड तो न्हू तांबडो रस्तो आहा आनी तो रोड ते गव्हर्मेंटान फाटीं रोड करपाचें केलें बट ते फॉरेस्टाचें तेंचें कितें जावन ते तशें उरला करपाचो ना कशें बट अजुनूय तो जावना आतां तरी हो रोड आहा पळयता पळय तुमी हो तरी बरो आसा खूब 10 वाट्यान म्हणपाचें बरो आसा पयलीं आमी फस्टांक गेला न्हू पयलीं व्हडले अशे फातर आसले ते फातरा वयल्यान लोक गाडी काडटाले बट हो रोड म्हाका दिसता खूब बरो केला खंय तेंच्यांनी आतां मातशी गाडी बिडी वयता 4 व्हिलर वयता पयलीं अशें नासलेलें खंय ओके पयलीं अशें व्हडले जीप ट्रॅक्स अशे पर्सनल कार अशें व्हरपाक न्हू भरपूर रिस्की आसलेले खंय पण लागताली बी न्हू ताका लागून आनी अशें आमकां 2 कडेन अशें व्हळ अशें मेळ्ळे बारीक बारीक हो एक मेळ्ळो आमकां ओके उदकाचें वचपाचें बट वयताना आमकां कांयच कळना जेन्ना आमी सकाळीं वयतालीं पळय तेन्ना आमकां कांयच कळना बरें आमी स्मुथली गेले काय आमकां ट्राफीक ना काय ना स्लो गेले कित्याक आमची पर्सनल गाडी न्ही ती स्लो गेली आमी बट येताना आमकां इतकें खरेंच आमकां कळ्ळें की हे खरेंच बाबा एडवेंचरस आसा हे म्हणून तेन्ना आमकां कळ्ळें येताना कळ्ळें आनी हे वयर चडटी न्हू चडटी बी गाडी चडटना सारकी एकदम भिरांत दिसताली कित्याक सांगपाक शकना न्हू सो बट कशें करून आमचें सेफली देवाचे कृपेन बरें करून दर्शन करून बरें करून घरा पावलीं आमी बट असलें आमकां न्हू हे 2 लागलेले आसा व्हड हे एक जालें गाडी कशी रावता उदकान ओके पळोवपाक सुद्दां भंय दिसता आनी ही वयर अशी चडटी आहा न्हू चडटेकच आमची आनी गाडी कितें जालें जाणा तूं वयर चडटेकच आमकां पुलिसान थंय पुलीस भरपूर आसलेले बट पुलीस आसून सुद्दां अशें ट्राफीक जॅम जावपाचें कारण म्हाका कांयच समजना इतकें ट्राफीक जॅम आसलेलें ओके पर्सनल आपल्या गाडयेसून उतरून थोड्यांनी हेल्प केल्लें आसा ट्राफीक कंट्रोल करपाक ना काय ऑप्शनूच ना न्हू कितें करतले कोणूच पुलीस तर कितले कंट्रोल करतले ओके आनी ती वाट ती आतां रेड आतां ऑफ रोड आहा पळय तो तांबडो रस्तो तो म्हाका दिसता थंयच्यान देवळाक येसन तूं भायर मेन रस्त्यार येसन 8 किलोमिटर आहा तो 8 किलोमिटर आहा तो आनी थोडे लोक तुमकां सांगू बाप सकाळीं तांकां वयताना बसीन दिले व्हरून सोडले देवळा कडेन बट येताना ते म्हणपा लागले आमी सोडना तांकां थोडे लोक चलोवन आयले आसा ते फूल वे तो 8 किलोमिटर पळय चलोवन येयला ल्हान भुरगीं सुद्दां आसलेलीं ओके आनी आमच्या कडेन हांव सार्थक प्रियांश आनी प्रसाद आनी एक फ्रेंड आसलेलो तो फ्रेंड तेजे कोण रिलेटिव्स आसले तांकां आमी दोगांकी घेतली एक जाणटी आसली आनी तेजे चेडू आनी तेजी सून आसलेली तांकां घेतली आमची गाडी फूल आसलेली बट ल्हान भुरग्याक बी चलत वयचें पळोवन भरपूर काकूट दिसतालें कितें वतान आनी कशें चलपाचें कांयच समजना आनी त्या पेक्षा चलोवन वचपाचें आमी गाडयेन भितून बसलेली बेजारली आनी जस्ट इमॅजीन कशें तेंच्यांनी चलत वचपाचें आनी हो एक आमकां आतां लागला हो पळोवपाक शकता तुमी ओके अशें बरें अशें आसा आनी फुल्ल जंगल आं एक सुद्दां भितर अशें घर अशें कितें कांयच ना फूल जंगल फूल वाट आमकां ती जंगल मेळ्ळा ओके सो ही झाडां तुमी पळोवपाक शकता कसली कसली आसा ती आनी लोक अशें सायडीन आनी थोडे कितें केलें गाडी ट्राफीक जॅम जाला न्हू म्हणून तेंच्यान कितें गाडी तांकां मदींच थांपोवन तुमी हांगाच पार्क करा आनी चलोवन वचा अशें म्हूण सांगलें कित्याक की तांकां ट्राफीक जॅम आसलेलें न्हू ताका लागून सो आतां म्हाजो हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता म्हजे व्हिडिओ आवडलो जाल्यार चॅनलाक लायक करा सबस्क्रायब करा आनी शेअर करा आनी अशेंच म्हाजे व्हिडिओ पळयत रावा टील देन बाय एंड थँक यू